John chapter 14 verse 12. सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो हांव करता ती कामां करतलो, तितलेंच न्ही ताच्याकी वर्ती कामां करतलो, कित्याक हांव बापा सरशी वेतलो. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 13. बापाची महिमा पुता मारिफात परगट जावच्या मुझे मारिफात तुम्ही कितेंय विचारल्यारी ते हांव तुमकां दितलो. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14. तुम्ही कितेंय म्हज्या नवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7. मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटले, बोडया आनी तुमकां उक्ते जातले. मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्स 22. जे कितें भावार्थान तुमी मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले. साम चॅप्टर 27 वर्स 14. सरेस्पराचेर विश्वास दवर, तीर राव आनी तुझे काळीज धैर्य घेव. सरेस्पराचेर विश्वास दवर. मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्स 21. जेसून तांकां जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमकां भावार्थ आसा जाल्यार आनी बिलकुल तुमी दुबावनात जाल्यार ह्या अंजुराच्या रुखाक हांवें केल्ले बरेच तुमी करूंक शकतल्यात. तितले मात्र न्ही, ह्या दोंगरा हांगासो ऊट आनी दर्यांत वचून पोड म्हणून तुमी सांगशात जाल्यार सांगिल्ले बरेच घडतले. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40. जेसू तिका म्हणालो, तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगला न्ही. मार्क चॅप्टर 9 वर्स 23. जेसून ताका म्हळें, साध्य जाल्यार सत म्हणटल्याक सर्व संगती साध्य. एक्सोडस चॅप्टर 14 वर्स 14. सरेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो, तुम्ही शांत रावा. साम चॅप्टर 121. इस्रायेलाचो राखणो. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुझे पांय निसरूंक दिवचो ना, जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायेलाचो राखणो निदाना जेमेना. सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता, सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो संद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सरेस्पोर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सरेस्पोर तुका राखतलो, आतां आनी सदांकाल.